आमकां आता 4 वर्सां जाली, चौथे वर्स. आणि ही झाडां पळय आसात न्हू ती आमी तयार करतात. ओके. पुण्याच्यान सीड्स हाडून हां. आमी तयार करतात आणि फार्मरांक दितात आमी. कितल्या दिसांनी एखादी जर बी घातली जाल्यार कितल्यान रुजता हे? 8 दीस लागतात. आणि झाड तयार जावपाक 1 म्हयनो लागता. आता ही फुलां लागल्या पळय तुमची 2-3 ठिकाणी, ती कितल्या म्हयन्यांनी लागल्यात? 3 महिन्यांनी. कितल्या हेक्टर जमनीन किंवा स्क्वेअर मिटरान लायल्यात? ते हेक्टर म्हाका तशी खबर ना, पण आमी जवळ जवळ 10,000 सुमार झाडां लायली. झाडां लायली. कितलो अंतर दवरून लावचें पडटा एखादें झाड लायतलो झाड जर जाल्यार? बरें लायतले न्ही जाल्यार पाऊण मिटराचो म्हणजे अंतर आसपाक जाय. पाऊण नाच जाल्यार कमीत कमी 1/2 मीटर तरी. आणि एका झाडाक कितली लागूंक शकता? बरी जर मेहनत केली जाल्यार फुलां जर न्हू जाल्यार ते जवळ जवळ 2 किलो फुलां दिवं शकता. बरी एक मेहनत. झाड. नाच जाल्यार 1 किलो तर खंय वचोकूच ना. आता ही तुमची झाडां लायल्यात पळय ती पयली तुमकां दिवाळेक चवथीक मेळता, दिवाळेक आणि दसऱ्याक दुसरें अशी मग गॅपान केन्ना केन्ना लायतात तर ही? आमी जर आमकां जर दसऱ्याक पयलीं आमी चवथीची लायतात. ते आमी सारकी जुनान घालतात. जुनान घालता पळय न्ही ती आमकां चवथीक मेळटा. ओके. आणि जुलयान घालता पळय न्हू ती आमकां दसऱ्याक मेळटा. दसऱ्याक. म्हणजे एक तसो टायम पळोवन आमी ती घालप तशी. ओके. आणि दसऱ्याक जर मेळपाक जाय न्हू जाल्यार आमी 15 ऑगस्टाच्या पयलीं लावपाक जाय. 1 ऑगस्ट ते 15 ह्या दरम्यान लायली न्ही जर आमकां ती सारकी दसऱ्याक मेळटात फुलून. तुमकां आणि कोण कोण मदत करता ही झाडां लावपाक? झाडां लावपाक मेन म्हणजे आमचे जे पेडणे एग्रीकल्चर हे आसा पळय ऑफिसर. ऑफिस आसा पळय न्ही थंयसर आत्मा म्हणून तेंची जी हे आसा पळय ते हे करता. म्हणजे उदाहरणार्थ जो आमचो एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा आत्माचो सूरज नांजी तो आमकां बऱ्यापैकी माहिती दिता आणि आमकां हेल्पय करता. ओके. आणि त्यांच्या माध्यमातूनच आमी ही फुडें सरले. आणि आता तुमचे चेडे ह्या हेतून क्षेत्रान येतात, उच्च शिक्षण घेतला तेंच्यांनी? शिक्षण माझे भुरगे शिकता म्हाका फावल्या टायमाचेर तेंची बऱ्याच पैकी मदत आसा. आणि ते नांगरतात म्हणजे लावपाक बिवपाक म्हाका खूब हेल्प आहा तेंची. म्हणूनच आमी वयर सरल्यात. आता चेड्यांची नांवां कशी? जो चेडो म्हजो व्हडलो आसा पळय न्ही तो सलील संतोष तारे. तो BEd तेची हालींच ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जाला. दुसरो चेडो म्हजो आसा तो शांत तारे. तो इंजिनियरींग करता. ओके. आणि ते कॉलेज करता करता हे फावल्या टायमाचेर म्हाका हेल्प करतात. लावपाक नांगरपाक सगळ्याक हेल्प करतात. आणि दुसरी म्हणजे सर 2 वर्सां पयलीं जी फुलां जी हांव जी दुसऱ्या गांवांतल्यान उदाहरणार्थ केपें काणकोणच्यान जी फुलां 100 रुपयान हाडून आमी 120 रुपयान हांगा ह्या फार्मरांक जे कोणाक कस्टमर आहा तांकां दिताले.